फाल्यां जो देशव्यापी संप आसा त्या संपाक पाठिंबो दिताना आनी आमचे जे प्रलंबीत विशय आहा ते करूंक ना, सुटावे करूंक ना म्हणून सरकाराक जाग हाडपाक फाल्यां जो देशव्यापी संप आसा ताका पाठिंबो दिताना फाल्यां सगळ्यो खाजगी बसी गोंयच्यो अखिल गोवा बस मालक संघटने आमी जाहीर करता की बंद आसतल्यो. तशेंच ऑल गोवा टॅक्सी जे बांधव आमचे आहात तेंचे कडेन अशी विनंती आसा की फाल्यांच्या दिसा टोटली तेंच्यांनी सगळें बंद दवरचें. हें आमी जाहीर सभेनुसार सगळ्यांक कळीत करता. परत परत कोणी फोन करून विचारचें न्हू. हेंच इंटिमेशन आनी हेंच बाबा कळवणी अशें कळून सगळ्या टॅक्सीवाल्यांनी ह्या संपाक सहभाग करून सगळ्यांनी बंद रावचें अशी विनंती. बंदाक उपाय म्हूण 450 कदंबांची वेवस्था केल्या. सरकारी अधिकाऱ्यांक आडकल्ल्या लोकांक लिफ्ट दिवंक सांगल्या. तांणी आपले बशी बंद दवरच्यो न्हय. बशी जर बंद दवरल्यो आनी एस्मा लागू आशिल्ल्या कारणान खंयच्याय पॅसेंजरांनी जर कंप्लेन गव्हर्मेंटा आयली तर एस्मा प्रमाणे तांचेर एक्शन घेतली गेली वतली. लोकांची सगळी सोय करपा खातीर जवळ जवळ 450 बशी आमच्यो कदंबाच्यो फाल्यां अप्लाय करतले. त्या शिवाय आमी जे ऑफिसर्स बी बाकीचे आसा तांकां रिक्वेस्ट केला की तांणी आपल्यो गाडयो घेवन भायर सरचें आनी बरोबर येता आसतना त्या भागांतले जर तांचे बरोबरचे मित्र परिवार किंवा स्टाफ आसा जाल्यार तांकां घेवनूय येवचें. वे प्रसंगाक लोकांक आदार म्हूण सरकारान हेल्पलायनूय केल्या. कायदो हातांत घेवचो न्ही म्हूण उलो. There will be very strong police bandobast all over. Any operator who wants to take law and order in their hands will be dealt with sternly. The strike has to be peaceful. Nobody will be allowed to take any law and order in their hands. And we appeal to all the striking operators that they should ensure that normal life is not affected, especially emergency services. Tomorrow there is joint entrance exam of certain students. They will be appearing for their exams. So nobody should obstruct free flow of movement, and the strike should be peaceful. At least two important associations in Goa have told that they will not join and disrupt normal life and functioning. And all the taxis, especially those with Goa miles etc., will be fully on the roads and they will be functioning. Bureau report, Prudent.